गोंय उदरगतीचे दिकेन वाटचाल करता अशें सरकार म्हणटा, पूण सद्याक ज्यो गुन्यांवकारी घडणुको घडटात त्यो पळयल्यार हीच ती उदरगत काय कितें असो दुबाव मारपाक लागला। गोंयांत एका फाटोफाट एक अश्यो गुन्यांवकारी घडणुको घडत आसात। बलात्कार, खून, जीवघेणो हल्लो, फारपेट, चोरयो ह्या गुन्यांवकारी घडणुकांक लागून गोंयभर बोवाळ पडला। काल कळंगुटे एक अशीच घडणूक घडली। बाचाबाची वयल्यान सुरू जाल्ले झगडे पिस्तूल भायर काडपा मेरेन वाडले। कोंगूट पुलीस सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण कानोळे एका हॉटेलात पर्यटकांच्या हॉटेलाच्या विटारा वांगडाच पेटले। हे झगडे इतले वाडले की पर्यटकांनी देशी पिस्तूल काडून हॉटेलाच्या विटाराक धमकायले। वेटरांनी बोवाळ केल्या उपरांत लागींचे लोक ताचे मजतीक धांवन आयले। लोक येता ते पळोवन पर्यटकांनी थंयच्यान पळ काडपाचो यत्न केलो, पूण लोकांनी तांचो पाठलाग करून एकल्याक गावऱ्या वाड्यार धरलो। चाळविल्ल्या लोकांनी त्या पर्यटकाक बरो शेप लायलो। मागीर तांणी पुलिशेक आफोवन आनी ताका पुलिशेच्या ताब्यांत दिलो। पुलिशेन दोनूय पिस्तुलां जप्त केल्या। दुसऱ्या पर्यटकाचो सोद चालू आसा। गोवा 365 खातीर कोंगूटच्यान समीप नार्वेकार।